पाठ 8 नाती। मामा म्हणल्यार मम्मीचो भाव, पयस आसता ताचो गांव। पप्पाच्या भावाक म्हणटात काका, सद्दां भोवंक तो व्हरता म्हाका। मामा म्हणल्यार मम्मीचो भाव, पयस आसता ताचो गांव। पप्पाच्या भावाक म्हणटा काका, सद्दां भोवंक तो व्हरता म्हाका। मम्मीची भयण बाये मावशी बाय, भयणी भुरग्यांची तिका लक्तूबाय। आका म्हगेल्या पप्पाच्यो भयणी, मम्मीक त्यो म्हणटात वयनी। मम्मीची भयण बाये मावशी बाय, भयणी भुरग्यांची तिका लक्तूबाय। आका म्हगेल्या पप्पाच्यो भयणी, मम्मीक त्यो म्हणटात वयनी। पप्पाची आवय खंय मम्मीची माय, मम्मीक ती म्हणटा आगे सूनबाय। हांव मात तिका म्हणटां आजी, दिसपट्टी काणी ती सांगता ताजी। पप्पाची आवय खंय मम्मीची माय, मम्मीक ती म्हणटा आगे सूनबाय। हांव मात तिका म्हणटां आजी, दिसपट्टी काणी ती सांगता ताजी। पप्पाचो बाबा मम्मीचो माव, ताका आजो म्हणटां हांव। धवें फूल ताचें पिकलां खाड, आमचे खूब तो करता लाड। पप्पाचो बाबा मम्मीचो माव, ताका आजो म्हणटां हांव। धवें फुल्ल ताचें पिकलां खाड, आमचे खूब तो करता लाड। आजो आजी जशी म्हजी हांगा, तशीच मामागेर आनीक दोगां जाणां। तांकांय आमची भोव अपुरबाय, म्हाका बाबू दिदीक म्हणटा बा। आजो आजी जशी म्हजी हांगा, तशीच मामागेर आनीक दोगां जाणां। तांकांय आमची भोव अपुरबाय, म्हाका बाबू दिदीक म्हणटा बा। नातीं म्हणल्यार दुदा वेली साय, पूण एक म्हाका विचारूंक जाय। पप्पा मम्मी एकेकूच हें कळटा, पूण आजो आजी दोट्टी कशी मेळटा? नातीं म्हणल्यार दुदा वेली साय, पूण एक म्हाका विचारूंक जाय। पप्पा मम्मी एकेकूच हें कळटा, पूण आजो आजी दोट्टी कशी मेळटात? दीस रात हेंच चिंतां हांव, अजूनय म्हाका मेळना जाप। हें कुवाडें सोडयत ताका, दितलें हांव गोड गोड काप। दीस रात हेंच चिंतां हांव, अजूनय म्हाका मेळना जाप। हें कुवाडें सोडयत ताका, दितलें हांव गोड गोड काप।